नमस्कार. दिल से गोमंतक ह्या कार्यावळीत आयज आमकां बऱ्योचश्यो गोंयच्या सिनेमा विशीं आनी ह्या फिल्मा विशीं गोंयच्या फिल्मा विशीं आमकां बरेंच आयकुपाक मेळटलें, कारण की आमच्या स्टुडियोंत आसा केविन डिमेलो, एक गोंयचो नामनेचो कलाकार जाणें आपल्या फिल्मांतल्यान बरी उत्कृश्ट कामगिरी करून सगळ्या गोंयकारांच्या मनांत एक जागो मेळयलो आनी एक तो गोंयचो एक सेलिब्रिटी म्हणून आयज नामना मेळटा. फक्त गोंयानूच न्हय जाल्यार पुराय संवसारभर तेजी नामना जालेली आसा. नेवेच पिक्चर तेजे आय सायबा आयिल्लेले आसा, ते लंडन सद्या प्रदर्शीत जालेले आसा. आनी हे सगळें करता आसतना तो भुरग्यांक शिकोवपाचें काम करता. म्हणजे आपली कला जी आसा, आपलो टॅलंट जो आसा, आपली स्कील जी आसा ती सगळी तो आतां ह्या फुडल्या जनरेशनाक मेळून पावयता. आमचो एक काळ आशिल्लो जेन्ना फक्त फिल्मांनी, कोंकणी फिल्मांनी केविनूच हें नांव दिश्टी पडटालें. सगळीं चेडवां बिडवां फक्त केविना वांगडा फोटो घालपाक पसंत करतालीं. आयज केविन कितें करता, कशा तरेन तो आपलो हो सगळो उद्देग आनी आपले जे उदरनिर्वाह जो आसा तो कसो सांबाळटा हाचेर आमी चर्चा करतले. सगळ्यान पयलीं केविन बाब तुका येवकार आमच्या ह्या दिल से गोमंतक कार्यावळींत. कसो चल्ला तुजो प्रवास फिल्मांचो, म्हणजे तेन्नाची फिल्मां आनी आतां जे फिल्म जाला, म्हणजे रिल्साचो जमानो आयिल्लो आसा, जनरेशन बदलत गेलेलें आसा, लोकांचो दृश्टिकोनूय बदलत चल्लेलो आसा, OTT प्लॅटफॉर्म आयिल्लेले आसा. सो कसो पळयता तूं आतांच्या फिल्मां कडेन म्हणजे आतां? हांव खूब थँक्स म्हणूंक सोदता म्हाजे सगळे डिरेक्टरांक की म्हाका डिफरंट रोल्स दिल्ले आसा. सो खूब फेमस जाल्ले पिक्चर ओ मारिया. सो इफी टायमार आमी रेड कार्पेट लायक आय वॉक द रेड कार्पेट आनी ते पिक्चर इतले हिट जाले की सिल्वर जुबली जालो आनी आवटसायड कंट्रीनूय गेल्ले आनी म्हाका रेकग्निशन मेवलें. आनी ते जावन मागीर CID सगळे म्हाका मेवंक लागले म्हाका आनीक पिक्चरां मेवली म्हाका. सो पिक्चरां करता 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 एक कॉन्फिडन्स येयलो. आनीक येस, जशें तूं म्हणटा की हांव भुरग्यांक शिकयता. सो जेन्ना आमी स्कुलान आसले तेन्ना हो सब्जेक्ट नासलो थिएटर आर्ट म्हणून. सो हो सब्जेक्ट आतां इंट्रोड्यूस जालो, म्युजीक डान्स हे सगळें इंट्रोड्यूस जालें आनी आतां भुरग्यांक स्कुलान हो एक सब्जेक्ट म्हूण आसा. आनीक भुरगे शिकता आनी भुरगे परफॉर्म करता स्टेजीर. आनी हांव लायक हांव तेन्ना ल्हान आसलो तेन्ना इतलें नासलें स्टेजीर परफॉर्मन्स बी तितलो. पूण आतां एवरी एसेंब्लीक आनीक सगळे लायक सायन्स डे मागीर घे तूं इंडिपेंडन्स डे हे सगळे हेका भुरगे परफॉर्म करता. आनी त्या हितून त्या रसान वीर रस बी ते सगळे इमोशन्स घालून परफॉर्म करता. पूण लायक हांवूय चिंता की त्या टायमार सब्जेक्ट जर आसलो जाल्यार कितलें बरें जावपाचें. बट आतां जे ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा भुरग्यांक आनी प्लॅटफॉर्म, सोशल प्लॅटफॉर्म लायक आयज मोबायलाचेर सुद्दां पिक्चर काडपाक जाता. ओके, रिल्स काडपाक जाता. सो वॉट एवर इज देर टुडे, रिल्स इवन हांवूय रिल्स करता. सो लोक एप्रिशिएट करता खूब. सो आय एम व्हेरी हॅप्पी एंड ग्रेटफूल हे सगळे डिरेक्टरांक जेणी म्हाका डिफरंट रोल्स दिले, डिफरंट ऑपॉर्च्युनिटी दिले. आनी येस, भुरग्यां मेरेन टॅलंट पावपाक हांव खूब प्रयत्न करता जे हांव शिकला. आनी वेगळ्या तरेन तूं पावयता न्हू, तरी एक एक्टिविटी करता. म्हणजे तो आमिर खानाचो पिक्चर याद येता म्हाका, तूं जेन्ना भुरग्यांक शिकयता तेन्ना. येस, ते एक लायक इट वॉज व्हेरी इन्स्पिरेशनल. ते एक जिलो जिंदगी सॉंग आसलें पळय, ते आमी केल्ले भुरग्यां खातीर. लायक हांव 5 स्कुलान शिकयता, सो भुरग्यांक घेवन ते आमी केल्ले, डिरेक्टेड बाय डेविड फुर्तादो. म्हणलें एक करया म्हणून. एक कोवीड टायम आसलो, लायक 2020 कांय नासलें, लायक रिस्ट्रिक्शन्स आसले, कितें करया. सो सिलेक्टेड भुरगे लायक फॉर्मेशन केलें आनी लायक एक क्लासीन बी आमी ते केले फूल लायक जे जाता आमचे कडेन सोशल डिस्टन्सींग धरून बी ते आमी ते सॉंग केले आनी रिलीज केलो. सो चिल्ड्रन्सा खातीर फर्स्ट व्हिडिओ हिंदीन चिल्ड्रन्स डे जिलो जिंदगी नांव, ते युट्यूबार तुका पळोवंक मेळटा आनी लोकांक लायक जालें. सो सुपर हिरो कन्सेप्ट आनी ते आनी इट वॉज गूड. लायक चिरनी तो एक्टिंग करता. भुरग्यांक मागीर स्टेजीर येवपाक तुका फियर, तूं स्टेज फियर आसता तोय कमी जाता म्हणटा. हय, एक्चुली. आनी भुरगे न्हू आयज काल खूब कॉन्फिडंट आसा. जेन्ना आमी सुद्दां इतले नासले, आयज काल भुरगे लायक हांव जस्ट शिकयतना एक ल्हान 5th भुरगे एकटे येता न्हू आनी आपूण करून दाखयता एक्टींग, पळय म्हणटा एक्टींग. आनी हय ना आनी कितें सांग म्हणटा. पूण आतां ही भुरगीं जी आहा पळय, जी तुज्या अंडर आतां शिकतात, तांकां खबर आहा एक टायम केविन जो आसलो तो आमचो गोंयचो सुपरस्टार आसलो, हे भुरग्यांक खबर आहा आयच्या?
ना एक्चुली ते कितें आसता पयलीं सांगप आसना तें पयलीं लायक तूं जस्ट कितें आसता तूं एक्टींग शिकयता आनी मागीर ते एक पाटी तुवें जालें आनी मागीर तुका सांगपाचें अमकें अमकें पळयात केलां आसा मागीर ते सगळें तुवें केल्लें सर हय म्हणटा या हांवें इतलें केल्लें हितून आसलो तितून CID आसलो सो वेन आय से नॅशनल टीव्हीचेर CID आसलो लायक ओ माय गॉड लायक इतलें बरें तें काम केलां बी तांकांय करपाक जाय तांकांय अशें स्टार्ट करपाक जाय सो तांकां एक मोटिवेशन येता आनी ते स्टेजीर करून दाखयता. तुजी सुरवात खंयच्यान जाली म्हणजे पयलीं तूं तियात्र नाटक बीन अशें कितें केलें? सेम स्कुलान जेन्ना आसलो तेन्ना हांव कातारां म्हणटालो लायक घुमट आसलें पळय घुमट आसलें तेन्ना हांव एक सॉंग म्हणटालो ते जाण पुत्तजी देव तोंडाचे तातले दोग जाण दुसऱ्या पोंडाचे सिरविसेक म्हूण भायर सोदता सोकायचे आनी दलती येता रात्रेचे अशें सॉंग बी म्हणटालो डॅडीन कंपोज केल्लें म्हाजें माय डॅड इज अ डिरेक्टर आनी रायटर सो तुका घरांतल्यान तीवर हय सो डॅडी बरयतालो सगळीं कातारां बरयतालो आनी तियात्र बरयतालो सो ताका प्रायजीस मेळिल्ले आसा आनी एल्फाबेट केसून बरयतालो सो म्हाका नांव तशेंच कॅविन पडलें मागीर भयणीक कॅरन आनी कजनाक किंबली पडलें नांव केसूनच पडलें के लेटर लकी जालो सो हांव कातारां म्हणटालो तेन्ना एक्टींग लायक कॉलेजीन बी मागीर पावतकूच तशीच कातारां म्हणपाक लागलो सो प्रजल सकटण्यान म्हाका पयलो न्हू आनी म्हटलें की तुका एक्टींग येता कशें दिसता म्हाका सो एक तुका सजेस्ट करता एका एडान सो थिंगा एडान म्हाका एक HIV सजेस्ट केलो आनी थिंगासो डिरेक्टर ज्ञानेश मोगे आनी धर्मानंद वेर्णेकर आसलो तेन्ना म्हाका पयलें तुका कोंकणी येता विचारलें म्हाका म्हणजे कोंकणी येता तर एक पिक्चर करया म्हटलें एक पिक्चर आहा जस्ट अ मिनीट थिंगासो म्हाका कॉलेजीनूच पिक्चरान ऑपॉर्च्युनिटी मेवली ओके सो थिंगाच्यान म्हाका आतां कॉन्फिडन्स वाडलो पिक्चरान चान्स पडलो तेन्ना म्हाका मेन रोल नाका आसलो जस्ट एक्सपिरियन्स करपा खातीर बट डिरेक्ट म्हाका मेन रोल मेवलो आनी लायक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाडली मेन रोलाचें कितें आसता यू हॅव टू एक्ट वीथ एवरी एक्टर सारकें यू हॅव टू एक्ट वीथ हिरोईन फादर कॉमेडियन लायक सगळ्या वांगडा एक्टींग करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितली वाडटा कॅरेक्टर रोल कितें आहा तुका केलो गेलो पण मेन रोल म्हणजे कितें यू हॅव रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम स्टार्ट टील दी एंड इवन विथ पुलीस पयल्याच पिक्चरान लीड रोल हय आनी लायक इतलें नाकालें म्हाका आय जस्ट वॉन्टेड लायक एक बेश्टो एक डायलॉग आसतो आनी हें करचो बट थिंगासो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाडली आनी म्हाका दिसोंक ना म्हाका खबर नासलें की हांव करूंक पावतलो म्हणून बट जशें ज्ञानेश मोगेन म्हाका पिक्चरायज केलो पळय आनी कला अकाडेमी हावसफूल जालो ते पिक्चर पळोवपाक थिंगासर म्हाका कॉन्फिडन्स वाडला येस आय कॅन डू इट आनी तेन्ना मागीर हांव कला अकाडेमी शिकपाक गेलो एक्टींग आणि तो दौर असोय नाशिल्लो की बाबा म्हणजे आता रिल्सांतल्यान प्रत्येक कोण कोण बेश्टोच शायन जायता पळय आपलो टॅलंट दाखयता कितें शायन जाता तो काळ असो आशिल्लो तूं एक फिल्म करता म्हटल्यार तूंच एक गोंयचो हिरो कसो दिसतालो सो हो आतां सगळो तो प्रवास तूं म्हणटा त्या फिल्मांतल्यान तुका मेळ्ळो नेव पिक्चरांतल्यान तेज्या पयलीं तुजी एक्टींग म्हणजे कितूंतल्यान म्हणजे तुवें थिएटर आर्टूय केला हय थिएटर लायक सी ह्या पोलीस फिल्मान आसलो हांव ना तुवें कॉलेज जातकीर थिएटर आर्ट केला काय कॉलेज जातकूच डेंपे कॉलेजीन आसलो हांव BA केल्लें सो ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करून मागीर ते कितें कला अकाडेमी कोर्स करपाचो येयलो सो हांव वचोन कला अकाडेमी वचोन तें आनी थिंगासर न्हू केन्ना कोर्स केलो न्हू हांवें चिंतलें की कोंकणीन आसतलें म्हण मराठीन आसलें आनी मराठी डायलॉग जाले म्हाका स्वागत असो बृहस्पती आज गाडवा वरून आगमन जालो सो जेन्ना हांव मराठी उलयतालो पळय कला अकाडेमी सगळे सरप्रायज जाताले अरे आनी मराठी उलयता सो तो म्हाका मराठी रोल्स एक चॅलेंज कसो घेतलाय म्हणलें कितें जाता कोंकणी केन्ना येतलें बट नो म्हाका कोणें सांगलें म्हाका थिंगासर हें शीक कितें न्यू फाल्यां केन्ना तुका एडवांटेज आसतलो म्हणून आनी एडवांटेज जालो प्रेमसूत्र मराठी फिल्मान हांवें काम केलें वीथ पल्लवी सुभाष आनी प्रेम एट फर्स्ट सायड मराठीन म्हाजो रोल आसलो सो म्हाका तें मागीर म्हाका एडवांटेज लायक म्हाका मेवलो की ते पिक्चरान म्हाका इजिली रोल करपाक मेवलें म्हणजे तुवें आतां कोंकणी सिनेमा बरोबर तुवें मराठी हिंदीनूय केलें हिंदीनूय केला येस म्हणजे आतां टोटल कितली अशी फिल्मां तुवें केल्या आसता एक्चुली सगळे पळोवंक गेल्यार न्हू कोंकणीन म्हणजे 17 फिल्म्स आसा हिंदी 5 म्युजीक विडियोज 10-15 घे तूं आनी शॉर्ट फिल्म 5-6 आसा अशें लायक पळोवंक गेल्यार टोटल सारकें पळोवंक गेल्यार आसतलें 26, 27, 28 सगळे पळोवंक गेल्यार प्रोजेक्ट्स म्हणटा ते असो केन्ना तुज्या लायफान ट्विस्ट येवंक ना की बाबा पिक्चर किंवा जॉब अशें कितें स्विकारपाचें अशें केन्ना दिसोंक ना तुका ना पळय कितें आसता तूं आतां गोवा न्हू यू हॅव टू ऑलवेज लायक डायरेक्ट फिल्म्स न्हय यू हॅव टू हॅव अ जॉब आसपाक जाय जॉब आसोन लोक तुका विचारता लायक केन्ना फ्री आहा तूं तें तुका खबर आहा तूं जॉब करता म्हणून पीपल आस्क वेन यू आर फ्री देन यू से आय एम फ्री ऑन संडे अदरवायज आय एम फ्री आफ्टर द जॉब टायमींग सो जाता जाल्यार तुवें करूंक जाता सो लकीली आतां इतलें केलां म्हणून
विचारता लोक लायक केन्ना फ्री आहा अमको टायमार तूं फ्री आसा ओके त्या टायमार तुजो आतां इंटरव्यू जाता पळय आतां म्हाका आपयला हांवें म्हटलें तुका अमके टायमार फ्री आहा ते म्हाका आपयलो सो एक व्हॅल्यू असो येयलो की लोक तुका विचारता आनी प्रिवियस म्हाजे जे वर्क्स आसा ते पळोवन लोक म्हाजे टायमींग एडजस्ट करता इवन मुंबय सुद्दां मरे भुरगे जे आसा पळय थिएटर करतात जाल्यार ते कितें तरी आपलो एक पोटा पाण्या खातीर एक वेवसाय करता किंवा काम करता आनी त्या बरोबरूच ते अशें नाटक करता सिनेमा करता सो तूं बॉम्बे बीन केन्ना गेला तुवें लायफ पळयला बॉम्बे न्ही जे म्हाका जेन्ना म्हाका ऑपॉर्च्युनिटीज मेवली न्हू बॉम्बे वचपाक लायक तूं कितें कोत्तलो आसलो एक शेरोन माजरलेचो फिल्म आसलो तेन्ना ओ मारिया पयलींचो सो तेन्ना म्हाका ताणें येलो एज अ डबिंग आर्टिस्ट सो आय वेंट एज अ डबिंग आर्टिस्ट आनी थिंगासर खंयच्या लँग्वेज खंयची कोंकणी तूं कितें कोत्तलो आसलो सो थिंगासर तो मेन रोल एक्टर आसलो पळय फ्रँकी ताका हांवें वॉयस दिल्लो लायक मेन एक्टराक थिंगासर सो थिंगासर हांवें डबिंग करतना पळयतालो हांव स्टुडियोज विडियोज पळयतालो सगळे कितें पळोवया कोण वखता कितें हांवें पोर्टफोलियो बी दिल्लो तसो सेम पळोवया कितें जाता तें आनी दिवन येयल्लो म्हणजे ट्राय केलो म्हणजे अहो डिपली ट्राय करूं ना आनी मागीर जप करून मागीर जॉब बी मेवलो हें मेवलो सो पळोवंक गेलें जाल्यार शुटिंग्स जे हांवें केले लायक यू से विथ अनुष्का शर्मा लेडीज रिकी बेल्ले पिक्चरान आसलो हांव मागीर चश्मे बद्दूर सगळें शुटींग गोंया जालें आनी गोंया जातकूच म्हाका रोल जे हांव थिंगा ट्राय करूंक सोदतालो ते गोंया ऑपॉर्च्युनिटीज येयले सो हांव खूब हॅप्पी लायक CID ओके सो आय गॉट लीड विलन इन CID सो हांव चिंता की सगळे म्हणटा आनी इफी पळय गोंयांतूच आसा सो म्हणटा भायर कित्याक वचपाचें इवन इफ यू सी ओ मारिया फिल्म द बॉलिवूड एक्टर्स आर शेहनाज पटेल सुलभा आर्या बॉलिवूड एक्टर्स वांगडा काम केलें सोल करी जॅकी श्रॉफा वांगडा काम केलां सो हिंगाच रावन सगळें जालें बट स्टील इफ आय गेट ऑपॉर्च्युनिटी डेफिनेटली आय गो बट इट इज गोईंग गूड लायक आतां हांव इफ यू सी मी वर्साक 1-2 फिल्मां तर करताच हांव बाकीचे रिल्स आनी म्युजीक विडियोज करता हांव सो इट्स गोईंग ओके हो एक बेस्ट संदेश दिलो म्हणल्यार तुका तुजो टॅलंट दाखोवपाकूच जाय जाल्यार गोंया भायर मुंबय बीन वचपाची गरज ना गोंयान रावनूच तूं तें अचीव करपाक शकता ते तुवें करून दाखयलां हय सो कितलेशेच जाण वयता पळय मुंबय स्ट्रगल करतले म्हणून आमचे गोंयचेच कितले जाण सिरियलांनी बीन पळोवंक ना तुवें ते मराठी सिरियल हय करेक्ट ते मुंबय वचून मागीर एक सर्टन टायम हांवूय मुंबय गेला एक सर्टन टायम असो आसता मरे एक पीक टायम आसता प्रत्येक एक्टर आसाचो सो तो टायम तुका बरो व्हॅल्यू आसता कोणूय आसूं केदो व्हडलो अमिताभ बच्चन सुद्दां पळय तो टायम गेलो न्हू मागीर तुका व्हॅल्यू नासता सो तेका लागून तुवें जे म्हटलें पळय आपलो सायड कितें तरी आसप हें इम्पॉर्टंट म्हणून तेच ते एक्चुली लायक तूं म्हणटा की ह्या एजीनूच जावपाक जाय व्हॅल्यू आसना तें आसना देन अनदर इन्स्पिरेशन कम्स बोमन इरानी एट द एज ऑफ 44 तेणें स्टार्ट केला तशें हें ना सामको लेट सो नेवर नो हांव रिटायर जावन सुद्दां हांव मे बी थिंगा ट्राय केला आनी मेवलें जाल्यार मेवलें तशें कितें आहा एक्टींग म्हणल्यार तूं लायफ लाँग तूं तुजो टॅलंट लायक टील युअर लास्ट ब्रेथ युअर एन एक्टर दिस इज संदेश आय वॉन्ट टू गिव्ह दॅट लास्ट तूं आसो सोर टील युअर लास्ट ब्रेथ इफ यू आर गेटिंग अ रोल एक्टींग एज अ लायक वायड स्कोप केन्ना खंयचोय कॅरेक्टर केन्ना एज वेज लागना केन्नाय तूं कितें खंयचोय रोल करूं शकता आनी ती वर्कशॉप्स बीन आसता पळय येस शिकव तूं तसली बीन केन्ना तुवें अटेंड केला या वर्कशॉप बी हांव सगळे पयलीं फिल्म मेकिंगाचे बी अटेंड करतालो सो हांवें आर्ट एंड कल्चराचो फिल्म मेकिंग वर्कशॉप अटेंड केला आनी जे जे कोर्सीस पयलीं येताले सगळे अटेंड करतालो आनी मोस्ट प्रोबेबली की केन्ना केन्ना शूटिंग आसतालें पळय आनी केन्ना शूटिंग पळयतालो भायरच्यान कितें करता कितें आसता कशें आसता आनी फॉर्च्युनेटली आय एम हॅप्पी दॅट टॉप डिरेक्टर्स ऑफ गोवा तेंच्या वांगडा हांव काम केलें सो काम करतना हांव पळयतालो लायक इवन टुडे आय सायबा फिल्म आतां इतले गाजता लंडनाक वयता डिरेक्टर स्टॅनली आय एम जस्ट वॉचिंग हिम तो कसो करता कितें करता कॉमेडी दुसरे सीन्स कहो हें करता एवरी डिरेक्टर डिफरंटली करता जॉयविन फेर्नांदीस डिफरंटली डायरेक्ट करता राजेंद्र तालक सर डिफरंटली करता ज्ञानेश मोगे डिफरंटली करता दर्शन लोलयेकर डिफरंटली करता सो एवरी म्हाका डिरेक्टर कहे कहे करता इवन डेविड फुर्तादो आतां डिरेक्टर स्टायल्स आसता एवरीबडी हॅव डिफरंट स्टायल्स सिमिलर पॅटर्न कोणाचेच ना आतां तूं हो कम्फर्टेबल जालो ना तें तुका तशें करूंक लायतलें सो हांव तें सगळें शिकलो प्रॅक्टिकली शिकलो आनी येस सो केन्ना केन्ना म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा स्टुडंट्साक शिकोवपाचें हें सगळें हांव डेफिनेटली तांकां सांगता ओके आनी तांकां कळटा तें ऑब्जर्व करता मेन थींग मिस्टेक्स करता भुरगे की बॅक करता फेस द ऑडियन्स
आतां इफ्फी सारको येदो व्हडलो प्लॅटफॉर्म आमकां आतां गोंयांत मेळिल्लो आसा तुज्या सारके कलाकार जे आसा ते तेजी संदी कशी घेता म्हणजे तितूनय कितें कितें वर्कशॉप्स बीन आसता पळय मास्टर क्लासीस एब्सोल्युटली सो आय अटेंडेड दीस अनुपम खेर बोमन इराणी जाल्यार मास्टर क्लासीस हांव अटेंड करता आनी खुबशें शिकोवंक मेळटा गोंया फिल्म इन्स्टिट्यूट ना सो हे जे तूं एक्सपिरियन्सीस मेळटा पळय ओके आनी इवन थोडे डिरेक्टर्स आसा गोंयांत ते म्हणटा आमी केन्ना करूंक ना कोर्स बट तेंचे तुवें पॅटर्न पळयलो जाल्यार जस्ट लायक बॉलिवूड पॅटर्न ते कशें करता कितें पळयता न्हू इन्स्पायर जाता आनी एक करया म्हणटा सो हे मास्टर क्लासीस जे हांव अटेंड केला तो म्हाका खूब हेल्प जाता सो इफ यू सी द टॉप डिरेक्टर्स हांव सगळे रसूल पकोटी सावंड बी सगळे हांवें अटेंड केल्ले आसा पळयता हांव तेचे जर्नी कशें कितें करता ते ओके AR रहमान येयलो कशें कितें बिहायंड द सीन अशें तशें कितें शिकपाक मेळटा आनी लायक दिसता की हांव एक मिस्टेक करता समज तो मिस्टेक करपाचो न्हू लायक ओके हांव रॉंग करता जाल्यार ओके आय हॅव टू डू दीस वे ओके एक हें आसता शॉर्टकट आसता एक इतलें लॉंग कट वचोन इतलें करपाची गरज ना सो आतां हांव एक जोजो वांगडा एक कितें तरी प्रोजेक्टान काम करता इवन तोय म्हाका डिस्कस करून सांगता पळय आपणें अशें केल्लें आतां अशें करून पळोवया सो या डिफरंट लायक मेनी थिंग्स आर देर टू लर्न ओके म्हटलें सर येस वी आनी एवरी टायम डिफरंट डिरेक्टर वांगडा डिफरंट कितें म्हाका इवन टुडे इफ आय एम एक्टींग विथ जोजो लायक शूटिंग आतां काबार जाला तितूनय टोटली डिफरंट लायक कशें कितें लायक सरप्रायजींग लायक आनी कॅरेक्टर डिफरंट आसा सो वन आय एम डुईंग अ सिरियस रोल हियर देर इज कॉमीक कॅरेक्टर सो डिफरंट शेड विलन हे सगळे शेड्स म्हाका करपाक मेळले सो आय एम व्हेरी हॅपी सो तुवें इतलो एक्सपिरियन्स आतां घेतलो इतली वर्सां तूं फिल्मां करता म्हणजे गोंयच्या सिनेमाक कितें चॅलेंजीस आसा कशें तुका दिसता गोंय आतां पळय कितें जालें जाणा तूं गोंयचे सिनेमा एक टायम आसलो न्हू बिफोर कोरोना न्ही 13 पिक्चरां तरी येयली एका वर्साक ओके मागीर लायक आफ्टर दॅट 2020 जावन मातशें स्लो जालें आतां परत येवपाक लागलें फाटीं लास्ट ते पळोवंक गेल्यार 2-3 पिक्चरां येयली परत येयली आनी लायक सडनली लोक थिएटरान येता कोंकणी पिक्चर पळोवपाक आय सायबान दुसरी पिक्चरां येयली आनी खुबशे लोक म्हणूंक लागले आमकां पळोवंक जाय सो ग्रेट इट वॉज अ ग्रेट न्यूज लायक आनी परत येता चॅलेंजीस म्हणल्यार लोक हे पळयता न्हू आनी लोक करता आनी लोकांक जाय की पिक्चर तेंचे इफीक गेल्ले गोवा फिल्म फेस्टिवलूय जाल्लो लास्ट इयर पयला ते न्हू सो इट इज देर सो पीपल आर डुईंग इट मराठी फिल्म फेस्टिवल आतां येवपाचो आसा सो कोंकणी चॅलेंजीस म्हण आसले पयलीं आनी मागीर त्या टायमार सुद्दां कोंकणी आमचें नशीब बी जातालें अशें कांय ना लायक आजुनूय चलता ती पयलींची पिक्चरां तेंच्यांनी एक आपले एक दर्जा दवरिल्लो कोंकणी पिक्चरांनी सो येस डेफिनेटली येता आनी डिरेक्टर स्टॅनली इज फ्रॉम बॉम्बे गोवा लँग्वेज ताका सारकें लायक यू वॉन्टेड टू डू दीस मुवी आय सायबा सो एक तियात्रिस्तांचेर एक पिक्चर लायक कशें कितें तें स्टोरी ऑफ अ पर्सन इज गोइंग टू परफॉर्म तियात्र ऑर नो वॉट कॉमेडी लायक कितें घडटा कॉमेडी सिट्युएशन कशें जाता हितून सगळें हांव शिकलो एक्शनूय आसा हितून ग्लास कशें फोडटाना कसले ग्लास ते कितें ते लॉट ऑफ थिंग्स आनी टायमींग आनी लायक दे आर लायक टोटली प्रोफेशनल खूब कितें शिकोवंक मेळलें म्हाका सो थिएटरान तुवें चड काम करूंक ना थिएटरान केल्लें हांवें नाटकान हांवें खुबशे पूण चडसो एक्सपिरियन्स पिक्चरांचो ऑन कॅमेराच ना एक्चुली न्हू पिक्चरान करपाक सुद्दां थिएटर जायच थिएटर तर नासलो न्हू जाल्यार हांव थिंगासर स्ट्रगल करपाचो पूण ती एक्टींग मातशी वेगळी आसता म्हणटा आनी लावड बीन जाता म्हणटा तशें कितें हय लावड तें कितें आसता पळय तुका आतां एक्टींग येयत ना जाल्यार कितें करतलो तूं एक्टींग लावड आसा तुका एटलीस्ट म्हणून आतां मातशें कमी कर यू नो दॅट कमी कर थिएटर एक्टराक कमी कर म्हटल्यार न्हू यू कॅन डू कमी बट तुका जायत ना एक्सप्रेशन येयत ना सिंपल एक्सप्रेशन हॅपी मागीर सॅड मागीर टेन्शन हे सगळे सिंपल एक्सप्रेशन्स आसा तुका दिसता सिंपल बट करूंक लायले जाल्यार व्हेरी डिफिकल्ट लावड करता जाल्यार कमी कर म्हणूंक जाता पूण करीत ना जाल्यार तूं कितें करतलो सो थिएटर मातशें जाय थिएटर केलां आनी थिएटरान डिफरंट कॅरेक्टर्स केल्ले एक वी वेंट टू डब्लीन इंग्लीश प्ले केल्लो आमी वी परफॉर्मड इन डब्लीन रेड ओलिएंडर्स एंड द पोस्ट ऑफीस सो आमी थिंगासर डब्लीन परफॉर्म केल्ले आनी थिंगासर आमकां खूब एप्रिशिएट लॉर्ड मेयर येयल्लो पळोवपाक आमचे प्लेस आनी मागीर आमी उदयपूर सुद्दां गेल्ले थिएटर 3 नाटकां केल्लीं आमी एका 3 आवर्सान मराठी हिंदी आनी कोंकणी कॉस्ट्यूम चेंज कॅरेक्टर चेंज मदीं टिचर जाता मदीं सुत्रधार जाता
सो हे सगळे एक्सपिरियन्सीस पयलीं करून त्या खातीर हांव कॅमेराचे चड रिटेक घेयना. कित्याक घेयना कॅमेराचे रिटेक? तुका थिएटर आसा, समज थिएटर नासलो जाल्यार हांव रिटेक घेवपाचो आनी मिनिमम तितलेच दिवपाचे. एक कितें आसता मोनोटोनस जावपाचें. नाव आय कॅन गीव वेरिएशन जस्ट बिकॉज ऑफ थिएटर. ओके, म्हणजे ते नवरस आनी म्हाज्या वांगडा केन्ना ऑपोजीट एक्टर केन्ना येता न्हू, जेन्ना थिएटर करूंक ना न्हू, यू कॅन सी द डिफरन्स. लायक चड प्रॅक्टीस जाय पडटा. बट वेन आय एक्टेड विथ बॉलिवूड एक्टर्स लायक जॅकी श्रॉफ, वर्षा उसगांवकर, ती कशी रिहर्सल करता म्हाज्या वांगडा आनी टायमींग घेता. हांव डू थँक तेंच्या वांगडा करूंक पावलो बिकॉज ऑफ थिएटर नासल्यार तेंच्या वांगडा कॉन्फिडन्सूच आसपाचो नासलो, की ती इतलें तेणी केला. सो म्हाका तर मातशें कितें आसपाक जाय. पूण सिनेमान बीन कशें आसता? तुमकां स्क्रिप्ट येता, तुमकां इम्प्रोवायजेशन बीन करचें पडटा काय थ्रू स्क्रिप्टूच वचचें पडटा? डायलॉग केन्ना न्हू डायलॉग्स बी दिता पयलींच, मदींच कितें सुचता अशें केलें जाल्यार बॅकग्रावंड लायक सडनली आतां तूं आतां हॉटेलान आसा, आतां तुका डायलॉग आसा पण मदींच तुका सीन असो करपाक जाय की पिवपाक जाय मदीं, सारकें तुजें अशें डायलॉग. सो इम्प्रोवायजेशन जाता डिपेंड. तुका खबर ना थिएटर आर्टिस्ट म्हटल्यार तुका ते भितूरल्यान येता. एब्सोल्युटली डायरेक्टर सांगता तुका ते येता न्हू, डायरेक्टर हॅप्पी जाता. तुका आतां जप करून न्यू कितें येयलें आनी ती एडवांटेज. हय, सो एज अ थिएटर आनी रिहर्सल जे जाता पळय बिफोर दॅट थिंग व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी केन्ना केन्ना रिहर्सल जाता. हय, आनी रिहर्सल जावन न्हू ऑन द स्पॉट कितें येयलें न्हू, ऑन द टेक हांव कितें करता, कितें ऑन द स्पॉट टेकाक येयलें कांय कट बी करप ना. समज तो लायक जालो डिरेक्टराक, इट्स लुकींग गूड, दवरता डायरेक्टर. ओके. सो हितून कितें आसता फिल्मान, एक्शन कट, बरोबर. स्टेजीचेर लायव्ह नो कट. लायक कितें जालें दॅट्स इट. कावर जावसर तूं थिंगासर आसा. सो हिंगासर इवन सेम लायक इवन इन फिल्म्स इफ आय एम एक्टींग कट म्हणसर स्टील आय एम एक्टींग. इवन इफ डायलॉग जातकूच ते इमोशनाक कॅरी फॉवर्ड करता, कंटिन्यू करता. सो डायलॉग जाला आनी आय एम सॅड, आय एम जस्ट गिवींग. तो कॅमेरामॅन क्लोजअप हाडटा, कितें जाता तो करता आनी मागीर ते स्क्रिनाचेर कळटा. तूं डायलॉग जाला आनी पयलींच तुवें जालें ओके जालें जायना. सो थिएटर आसपाकूच जाय. सो थिएटर एक्सपिरियन्स आसा म्हणून ते करूंक पावता. खुबश्या दिग्गजां कडल्यान तुका खुबशें कितें कितें शिकपाक मेळ्ळा. आनी तूं म्हणटा वेगवेगळे व्हडले व्हडले सेलिब्रिटी वांगडा तुजो अनुभव आसा. म्हणजे जॅकी श्रॉफ, वर्षा उसगांवकर. जॅकी श्रॉफान तुका एकदां कॉलूय केला म्हणून अशें आयकल्लें सिनेमा खातीर कितें? सो जॅकी श्रॉफ सर न्ही, सो तेज्या वांगडा रोल मेळपूच लायक इज अ बीग थिंग. सो केन्ना तो गोंय येता इफीक बी डेफिनेटली म्हाज्या नांवान म्हाका हॅलो म्हणटा. तेज्या वांगडा खूब फोटो बीन आहा तेजे. हय. सो ही प्लेड माय फादर इन लॉ इन मुवी सोलकरी आनी आमचे बरे लायक डायलॉग वायलॉग बरे जाले. आनी तो बरो करता तो. एब्सोल्युटली लायक ही लव्स डुईंग गोवन फिल्म्स. आनी तो हिंगा येवन कोंकणी जो उलयलो आनी लायक द पिक्चर खूब हिट जालें. आनी फाटींच परत येयल्लो तेन्ना म्हाका ताणें खूब एप्रिशिएट केल्लो. सो गोंयांत रावता तो. हांव ताका सांगता सर म्हाजे न्यू पिक्चर येयल्ले, हांव ताका सदांच सांगता. सो व्हेरी गूड म्हणटा, वॉट एवर यू डू यू आर डुईंग व्हेरी गूड म्हणटा. तो हॅप्पी, तो पळयता. सो तो कोंकणी पळयता आनी ताका कोंकणी खूब लायक. आनी डेफिनेटली कोंकणी कितें आसल्यार फुडें तो डेफिनेटली परत येतलो करपाक. आनी ते पिक्चर ताणें केल्लें पळय, ही गॉट बेस्ट एक्टर अवॉर्ड. आनी तेच्या कडसून हांव जें शिकलो, तो कसो आहा, कितें करता, शुटिंगाच्या पयलीं कितें करता, शुटिंग जावन कितें करता, दॅट वॉज समथींग लायक बेस्ट टू लर्न. ओके. तो जो प्रिपेरेशन डायलॉग आनी कोंकणी जो हें करता आनी जो डायलॉग डिलिवरी करता आनी ऑन द स्पॉट न्हू टेका टायमारूच तो कितें करता लायक बरें करता. लायक आतां समज चेर आसा, किचन सीन आसा आनी हांव हिंगासर आसा. आतां म्हाजे कडेन येवन तो उलोवंक जाय. नॉर्मली चेर आसा मदीं आसा, कहो येतलो चेर काडपाक जाय न्हू. चेराच्या वयर चलोन येवन डायलॉग. हांवें म्हणलें सर वॉट यू डीड, इट्स माय हावस, आय कॅन वॉक लायक दीस. ओके. अरे बाबा कितें शिकोंक मेळलें म्हाका. अरे तो घरा कडेन तो आपलो हो पांय वयर घालून चलोवंक शकता न्हू, तेजेंच घर न्हू तें. सो लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न. म्हणल्यार ब्रिलियंट सर. हांव म्हणटा मदींच चेर आसा, परत करया म्हणटलो ना. येयलो आनी चेराचे असो पांय अशे वयर हे करून येयलो. ओके. आनी थिंगासर वचून मागीर ते किचन वर्क करूंक लागलो. ग्रेट मरे सर. हांवें चिंतूकूच ना अशें कितें जावंक शकता म्हणून. आनी हांवें ते यूज केले खंयचे हितून लायक लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न. इन रियल जो तो भिडू बीन म्हणटा तसो तो डायरेक्ट ड्रास्टीक चेंज जाता सिनेमान. आपल्या भुमिकेन शिरता तो. तशी हें करिना तो. काय ना तो भिडू बीन तसलें करता. लायक ही नोज वेर कॅमेरा इज आनी खंय कितें म्हाका हांवूय नोट करता तेका. तुका भिडू बीन म्हणटा तो. कॅविन म्हणटा म्हाका तो. पूण येस डेफिनेटली नेक्स्ट टायम केन्ना मेळ्ळो जाल्यार डेफिनेटली
म्हणून लायतलो उठलेल्यार बरें बट ओके बट ग्रेट तो म्हाका बरो एप्रिशिएट करता आनी आय एम व्हेरी हॅपी म्हाका मेळलो येना ही स्टील नोज माय नेम सो दॅट इज समथींग ग्रेट. वर्षा उजगांवकर वांगडा बरें काम केलें. 2 पिक्चरान काम केलां, जावई नंबर 1 आनी बँडकार. सो हे 2 पिक्चरान काम केलां आनी मॅमा वांगडा लायक काम करप म्हटल्यार कॉमेडी फस्टूच जावई नंबर 1 पिक्चरान कॉमेडी येयले तेज्या वांगडा लायक कॉमेडी कसो करतलो. सो आनी फस्टूच सीन सिरियस आहलो एंड क्लायमॅक्स सीन पयलें शूट केला आनी म्हणलें क्लायमॅक्स सीन हांवें नर्वस जालो म्हणलें तुजे कडेन सांग मरे म्हाका येयलो मागीर जे स्टार्टींग सीन्स आसले पळय ते प्रॅक्टीस करून इतलें बरें जालें आनी ती म्हाका जावंय म्हणटा आनी हें आतां तें आनी गेटअप म्हाका तेज्या वांगडा करपाक मेळलो तेणें म्हाका खूब एप्रिशिएट केलो. आनी परत हांव थँक्स म्हणूंक सोदता की हांवें थिएटर केल्लें म्हणून जाल्यार तें जावपाचें नासलें बिकॉज ऑफ दीस थिएटर जे हांवें एक्सपिरियन्सीस घेतले आनी नाटकांनी काम केलां तियात्रान काम केलां स्टेज इतल्या लोकां कडेन काम केलां देखून हांव मॅम वर्षा वांगडा काम करूंक पावलो. सद्या तूं आतां फुडलो आतां फ्युचर गोंयच्या फिल्मांचो कसो कितें पळयता? फ्युचर पळय आतां कोंकणी फिल्म फेस्टिवल लास्ट इयर जाला खुबशीं कोंकणी पिक्चरां आसलीं आनी थोडी बरी बरी पिक्चरां आसलीं आनी आतां जी पिक्चरां येता ती बरी बरी येताच. ओके सो आय सायबा फिल्म लंडनाक गेले. सो प्रगती करता कोंकणी फिल्म. लंडनाक वचोन हांवें आयकलां की पयलीं 3 शोज आसले मागीर 18 शोज जाले 42 शोज आतां 62 शोज जाल्ले आसा स्क्रिनींग. लोक लंडनाचे पळयता गोंयकार आसा ते लंडनाक पळयता. बॉम्बे सुद्दां थिएटरान लागलेले पिक्चर. ओके म्हाजे जावई नंबर 1 लागले बँडकार लागले. सो गोंयच्या ऑडियन्सा कडल्यान एक तशें तुमकां फाटबळ मेळपाचें आनी तुमकां आनी इवन देर इज समथींग कॉल्ड सबटायटल्स. इवन एक पिक्चर लागले आनी लोकांक सपोज लायक लँग्वेज कळना सबटायटल्स पळोवन लोक पळयता आमी सुद्दां इफिक्स सेम करता न्ही. सो वाय नॉट कोंकणी जाल्यार कोंकणीन करुया सबटायटल्सूय करूंक जाता. आतां आयज काल डबिंगूय जाता. सो सावथ इंडियन फिल्म डबिंग जावंक शकता जाल्यार फाल्यां कोंकणी हिंदीन कित्याक डबिंग जावंक जायना तहें तर जालें देन यू कॅन सी द गोंयचो सिनेमा वर्ल्ड वायड पावतलो आनी गोंयच्या ऑडियन्साचो तितलोच रिस्पॉन्स आनी प्रतिसाद मेळप आमच्या गोंयच्या कलाकारांक तितलेच गरजेचें आसा अनिवार्य आसा. आयज ह्या आमच्या कार्यावळींत केविन बाब आयलो मनखुलास गजाली केल्यो गोंयच्या फिल्मां बद्दल आनी तो काळ कसो आशिल्लो फिल्मांचो आनी आतां कसो फुडें कितें जावपाची संभावना आसा रिल्साचो सद्या जमानो आसा हेच्या खातीर तेंच्या कडेन भासाभास केली. खुबश्यो गजाली आजून उलोवपाच्यो आसा मात्र वेळेची मर्यादा आशिल्ल्या कारणान हांगासर ही कार्यावळ आमकां थांबोवची पडटा. परतून एकदां केविना बरोबर केन्ना अशी परतून भासाभास करुया. दिवसे गोमंतक ही कार्यावळ तुमकां कशी दिसली केविना बरोबर निश्चित आमकां सांगात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.